फातोर्डा स्टेडियम जंय हालींच जवळजवळ 300 पत्रे थंयच्यो उबारून गेले. हाची एक एस्टिमेट केल्लो म्हणजे एंटायर स्टेडियम तो अपग्रेड करप आनी रिफर्बिश करप. हेचो एस्टिमेट केल्लो जवळजवळ 40.02 crores. हे वर्क ऑर्डर वेंकटराव इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड. हे वेंकटराव कोण खंयचे कोणाले खंयचे राव सगळ्यांक गोंयांक खबर आसा. आनी हांकां अवॉर्ड दिता आसतना 40 कोटीच्या कामाचे अवॉर्ड दिले 46.32 crores. म्हणजे जवळजवळ 6 कोटीचे मायज त्याची वर्क ऑर्डर दिली. आनी जेन्ना एक्चुअल बील पेमेंट जालो बील पेमेंट जालो जवळजवळ 60.44 crores. आता ओरिजिनल एस्टिमेट 40 crores and actual payment of the bill is 60.44 crores. आणि हे आम्ही सांगनात, काँग्रेस पार्टी सांगना. हे असेंब्ली स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाबू आसगांवकर रिप्लाय दिता. सो क्वेश्चन बीजेपीच्याच एक MLA बाबाशान हाणे हो क्वेश्चन असेंब्लीक रेज केलो. सो 40 कोटीच्या कामाचे 60 crores तुम्ही पेमेंट करता म्हणजे लूट कितें. आणि हे इतले काम केले असताना सरकार आनी ओगी रावलो ना. तेणे आनी एक वर्क ऑर्डर दिली. ही वर्क ऑर्डर दिल्यार जवळजवळ 1,06,56,000 म्हणजे थंय ऑलरेडी 40 कोटीचे काम केले, 60 crores पे केले आनी आनीक काम कसलें सेम. मुखाल्या 15 दिसां भितर सरकार ह्या हेजेर भ्रष्टाचाराचेर जर एक्शन घेयना जाल्यार मुखार आमी हे जे लिगल ऑप्शन्स आमचे कडेन आसतली ते जावं लोकायुक्ता, जावं एंटी करप्शन, जावं विजिलन्स ह्या मार्फत आमी केस स्वता गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी दवरतली. हो 60 कोटीचो भ्रष्टाचार आसा.